आज सगळ्यांक तुमकां प्रेस एड्रेस करपाचें रिजन अशें आहा की तुमी पळयलां आसतलें की आमच्या आमदाराचेर वेरियस एलिगेशन्स घातले वयता ऑपोजिशन पार्टीच्यान. हांवें तुमचें लक्ष मातशें फाटीं व्हरपाक सोदता की 2017च्या निवडणुकीत 2017च्या निवडणुकीन अशें जाल्लें की अशेंच कॅम्पेनिंग करता आसतना आमच्या आमदाराचेर श्री मिलिंद नायकाचेर तेन्ना ऑपोजिशनाचे श्री संकल्प आमोणकर आनी तेज्या आख्ख्या पार्टीन एक एलिगेशन घातलें मॉलेस्टेशनचें आनी तेजेर एफआयआर सुद्दां रजिस्टर जाल्लो. तेन्नाच्या PIन तो एफआयआर रजिस्टर केल्लो आनी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम जे इतलो टायम गेल्या उपरांत तेजें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जालें, प्रॉपर पुलीस लिगल फॉर्मेलिटीज जाल्यो आनी ती केस डिसमीस केली गेली. म्हणजे ते फॉल्स एलिगेशन आसले ते प्रूव्ह जाले आनी केस टोटली डिसमीस जाली. ती जाल्या उपरांत आतां परत एकदां काँग्रेस पार्टीची नवी चाल स्टार्ट जाल्ली आहा, ऑपोजिशनाची नवी चाल स्टार्ट जाल्ली आहा आनी परत एकदां एलिगेशन घातलां आनी तो एलिगेशन घालतना अशें म्हणटा की ते खंयचे तरी लेडीजाक विक्टिमायजेशन जाल्लें आहा आनी ती हिस्टोरी तो म्हणटा 2019ची. बाबा रे 2019ची केस फक्त निवडणूक येता तेन्ना 2021 पर्यंत तूं कितें करतालो आनी 2021 तुका रजिस्टर करपाचें कितें जालें. आतां सत्य परिस्थिती अशी आहा की त्या बायलेचें विक्टिमायजेशन एक्चुअली संकल्प आमोणकराच्या हातीन जाल्लें अशें ती बायलेन कंप्लेंट केल्ली आहा आनी तेजेर कंप्लेंट रजिस्टर जाल्लेली आहा. आनी जेन्ना ते बायलेची कंप्लेंट जाल्या उपरांत विरोधी पक्ष वचून पुलीस स्टेशनार वुमन्स पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट करता जेन्ना पणजे आनी आतां आफ्टर प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन एलिगेशन जाल्या उपरांत प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या उपरांत आज सगळ्यांक सांगपाक तुमकां हें दिसता की त्या पुलीस स्टेशनाचेर इन्व्हेस्टिगेशन जालें आनी ती केस वुमन्स पुलीस स्टेशनान डिसमीस केल्ली आहा फॉर नो फॉल्ट ऑर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिनिस्टर. आतां तेजें एलिगेशन आसलें की जर तुजें इन्वॉल्वमेंट ना जाल्यार तूं रिजायन कित्याक दिलें तेन्ना मिनिस्ट्रीचें रिजायन कित्याक दिलें. मिलिंद नायकान जेंटलमॅन्स वॉयसा भाशेन कितें केलें की फ्री एंड फेअर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, खसरूच पुलिसाचेर दबाव येवचो न्हू, खसरूच प्रेशर जावचो न्हू म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन जावपा खातीर भारतीय जनता पार्टीचो समस्त पार्टीचें डिसिजन घेवन तेणें रिजायन दिलें.